गायज गुड मॉर्निंग. होय सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू बरी? आम्ही म्हणजे वयताय चिचोन वयताय चड दीस जाले हिंगा हाय आमी. सो आयज वयताय आनी थंय गेले न्हू व्हरपा नाहलोलो चिकूक बट वता तेका तो रावपाना. मायक थंय गे हूंय हा तो मायक मायक येयला उगडासान हांव मागीर स्लो बी उलयता नायक येवपा जाय न्हू तेका लागून आनी ते पावली वयर आयले बेगा धाकटी बेगा. ओके मेट तुमकां थिंग पावोन सोमती. हां येतली पोतून येतलो आमी 2 दिसांनी पोतून. आमगे तो हे न्हू हिंगसोन थिंगा थिंगसोन हिंगा सो फुकार जाता सारको जीव. गरमी नाकची वर जाला. चार्जर सारको पयलीं घेयले लॅपटॉपाचे ते मेन न्हू तेका लागून मेट तुमकां मागीर. सो गायज आमी सद्या जाग्यार 800 रुपया रावले. सद्या हिंगा रावता बाबा JCP बाबा गे फेवरेट JCP हे सी बाबाच फेवरेट JCP शामत लायटिंग धाडला. सो गायज आमी चिचोण पावल्या मॅफीक धाडलें टोमाटा आनी मिरसांग हाडपाक. कांदे बी हाय म्हाका सगले सो आतां वचून रांदूंक जाय म्हाका तेका लागून. बाबा गो बिहायंड एंड सी हॅव टू धाड अगेन हॅव टू गेट डावन तेका लागून. सो मामीन चिकन मॅरिनेट करून दिला सो ते दवरतलें चोरूच कोतलें शीत करूं जाय दाव कोतलें. सो सुरय सांदूं न्हय म्हाका कडेन पबला तांदूळ काबार जाल्यार पळय रांदलो शीत न्हू ते काबार केलो. सो सुरय तांदूळ हाड म्हणजे उकडे आहाय म्हाका तांदूळ थिंगा पूण उकडे तांदूळ शीत रांदपा टायम लागतो न्हू 1:45 जाला. आनी आमची म्हळ्यार मम्मी खबर ना आमी सकाळीं येतो म्हणून ती जाण सांजची येतो म्हणून. सो ती सुशेगाद आहलेली नाजाल्यार ती म्हाका रांदून चोगलें दितो आहलेली. सो ती तेन्ना उच गायला शिता तेका लागून. बाबा AC इज ऑन. सो आतां वचून रांदून धरून जाय. आनी बाबा आयज हाडपा नाहलोली आमी कित्याक सगळे बेडाचेर वस्तू आहाय न्हू सो ते कोंची लागत म्हणून. पूण म्हाका पोतून म्हाका गारो वचून हाडपा पडटलो आहलो तेका. सो ते नाका म्हणलें पोतून रोखडें वचपा तेका लागून सगळें घेवन येयलें तेका. आनी पळोवया फास्ट करतलीं सगळें काम. तेका सांगलां रुमा भायल्या बेडार बस म्हणून. त्या भितरल्या बेडाचेर हें कुलचांव बी काडलो आहा न्हू तेका लागून. डोंट टाच चिली स्पायसी सो काडपाक मेळटा. बाबाक रुमा बसयला थोडे उरला मागीर करतले शीताय लायटीचेर केला लायटीचेर Please contact customer service immediately. Second announcement. Customer is waiting. काय झालं आमगे विशालला चिकन गेला कॅन लायक एअरपोर्टार लास्ट दिलो तेका एक कॅन आयज दिली तेका मॅफी येल टेस्टा दिलो ते कॅन ऑरेंजू हाडलो डॅडीनी कॅन तेका एअरपोर्टाचेर. आनी आयज ऑलमोस्ट 1.5 म्हयन्यान दिली तेका 1.5 म्हयने. आतां आमी वयता बाजरान मातशें कामकां मेळटा करता. सो गायजाचे येयले मार्गा मॅट्रस सोफा तेक सो गायजाचे
पावल घाला तुमकां कितें हाडलें तें गेलें ही न्हय मेफीक दाखोवपा हाडल्या ती हेची वास मात म्हणून बियारी वास येता म्हणून कोण आयस्क्रीम सेल्ल्या दुधाय पाकीट आयज आतां मेळटा तुमकां ओके हो इतरे गाय तुमकां हेचे आतां मेळटा मडगांवसून येयली आनी येता तेन्ना न्हू फ्रायड रायस हाडलेलो सकाळीं थोडे रांदलेले चड रांदून हाडले जाय तितले रांदले गरम गरम बऱ्या पडटा म्हणून रांदता मागीर थिंगा फ्रायड रायस घेयलो घरा पावन मागीर रांदीत म्हणून टायम जाता म्हणून हाडलो मागीर चिकन दवरलें चिकन हाडलेलें मामीन दिलोलें मॅरिनेट करून दिलो तें म्हाका सो तेका लागून तें बऱ्या पडलें चिकन दवरलें आनी दाव आहलो न्हू सो दाव बरें ग्रेवी आनी कांय घेवं नाका जस्ट फ्रायड रायस घेयलो तेका मेफीक दाव लायक सो तेका लागून तेंच केलें आनी आतां न्हू गूड नायट लायता हेचें किमचो हाय रुमा सो गूड नायट लायता रूप जालें मागीर खबर ना हाचो ब्लॉग केद्दो व्हडलो जाला कितें जालें तो सो मे बी सो हें कशें जाता न्हू धाकटो जाला लेस देन 6 minutes जाला जाल्यार मर्ज करून घालतलें कित्याक बॅकअपार व्लॉग्स येताय न्हू सगळो मर्ज करून घालतलें ब्लॉग सो आतां सगळें केलें म्हणलें जालें मागीर गेलें बेड बी क्लीन केलें बेडशीट बी चेंज केलें ह्या बेडाचेर भायल्या बेडा बेडशीट केलें आनी मिक्सर बिक्सर थिंग दवरला आनी मागीर कितें घालून जालें तें चवकेशन बी घातलें आनी हो हातो सुतलो तेचो तेगे तें सगलें सो तें थिंगा दवरला तीक मागीर घालतली सो उरलेलें जालें सगलें आनी मार्गांव चडशें कोण शॉपिंग करूं वचून आहलेलें आमी थोडेशें जाय आहलेलें इन्फॉर्मेशन काडपाक सो तें इन्फॉर्मेशन काडलें आनी येयली रोखडी सो जाला हेचो डे काबार सो मेळटा तुमकां हाल्याचें ओके टील देन सो गायज हेचे आतां मेळटा तुमकां इवनींग ब्लॉग कॉमेंट्स केला सकाळीसून कांय करूं ना आहलेलें इवनींग आतां आमी वयताले चिचोण्या हें करपाक नुस्तें हाडपाक तें सकाळीसून नुस्तें आहलो तें काबार केलें सो तेका लागून नुस्तें हाडपा म्हणून वयताले बाबा चिचोण गेली आमी थिंगा आमकां कांय मेळोना ग्रावंडाचेर करबट आहलें सो करबट नाका म्हणलें करबट मागीर थिंगसून आसोलना गेली आसोलना बेश्टीक रावंड मारलो सो आसोलना आमकां अशें कांयच मेळोना नुस्तें सांजचें आसना दिसता म्हाका संडे आहलो त्या डी सो तेका लागून मे बी नाहलें दिसता संडे मागीर आमी थिंगसून मागीर कुंकोलीसून रावंड मारून येयली सो गायज वचून येयली आमी आनी आतां मातशें आंबाड हें हाडलेलें गेलो थिंगा चोन गेलो थिंगा करबट आहलोलें सो करबट नाका म्हणलें आनी सुंगटां आहलो तांबडी कशी सो ती हाडूना आसोलना गेली आसोलना कितें मेळटा काय आसोलना कांय मेळोना आनी आतां मागीर थिंगसर कुंकोली गेली हांवें पळय मामीन म्हाका न्हू हें काल आमी आंबल्यो हाडलेल्यो घरासून सो आमल्याचें सांसव करतलें म्हणून सो सांसवांक तें सांसव नाहलेलें सो थिंग सांसवांक घेयलें ब्रेड घेयलें येयली आनी सकाळीसून कांय ब्लॉग करूं ना सो स्टार्टींग मोन्या पडना आनी आतां वॉयस घालता मागीर ओके व्यू चोय आनी बाबा उदीक घालता झाडां उदीक घालता हूंय घालता हॅफी म्हणलो अशें भायर राव रे म्हूण तेजे बारा तो गेम चोयता केदो रावलो तो तेजे बाराबर सो ते दोगूय वयताले आयज हांवूय येता म्हणल्यार आयज सकाळीसून कांय ब्लॉग करूं ना आयज म्हणल्यार आयज घरांतलें नाहलेलें करपाक काम न्हू कांय व्हडलेंशें नाहलेलो नो डोंट पुट ऑन द करना वील पूट दॅट हें सकाळीसून कांय शूट करूं ना टायम अशें नाहलें आनी खूब दिसांनी घरा येयलें मुगो जाणा तुमी क्लिनींग सगलें मेळ्ळें सगलें धुवपा बुवपा उडयता म्हणल्यार सगळें धुवन आनी आतां इतलें बांदशेर धुलें लास्ट बांदशेर धुलें आनी आजूक घरा उरलेलें सगलीं चादर बांदरां सगलें क्लीन केलें आख्खें क्लीन करून साफ करून जालें मागेलें फकत मॉप उरला मारपाचें काल हांवें मॉप हाडलेलें मारगांवसून हें म्हाका सो ते पयलींचे मांबाद न्हू मातयेन बुडयलेलें सो तें आनी ना तें सोमतें लाशिल्लें मॉप सो आतां आयण वांटा सांसवाचें आयण जालें मागेलें आमल्या हें लावन दवरला गोड आनी मागीर सोमतो बाबा न्हावपाचो सोराक करतलें आनी सकाळीं चोरूस केलोली तांतयां उकडलोलीं आनी चिकन आहलो तें दवरलेलें मामीन काल मॅरिनेट करून दिलो तें चिकन दवरलेलें सो आतां सॉसेजीस चिली फ्राय करतलें
आनी बाबाक प्लेन सॉसेजीस करतले आनी सोराक करतले. सो आतां ब्लॉग कमेंट केला सकाळी ना मातशें कावूक जाल्या उपरांत मागीर बांदशिऱ्या वता भितर. आनी आयज न्हू हाल्या न्हू म्हाका कोडू लिंबू पानां न्हांवोंक जाय कित्याक टोनींग बी करपाक टायम ना न्हू. सगळें न्हांवल्या उपरांत मागीर केंसांकूय बरें जाता इथे. सो आयज आनी नाका हाल्या. हिंग घाल बाबा, हिंग घाल यो, हिंग घाल. हांवें वांटा तें म्हणलें हिंग आहा न्हू तूं. सो आतां उदीक घालता आनी ना मागीर सांसव रेडी जाता आनी कोडी न्हू रोस काडूंक वता भायर मारपाचो. न्हावयलो पयलीं ताका न्हावयलो, सांसव गॅसीर दवरलें आनी ताका न्हावयलो. आतां सोऱ्याक करता, टोमोट घालता आनी करता. सोऱ्याक म्हाका लायक ना ताका लागून टोमोट घालता. बाबा न्हावयला आनी रुमान बसयला, कार्टून लावन दिला. सांसव जालें म्हागेलें, ऑलमोस्ट जालें. कोडी करता आनी मागीर मेळटा. कळ्ळें आतां कितें जातालें जाणा, तें कोत्तालें न्हू हांव म्हणटालें मागीर कोता कोतालें सद्दां अशें जाता पळय. रूख गोडी मारपा जाय न्हू मागीर कोता, हें पयलीं कोत्ता तें मागीर कोता अशें कोतालें. आनी मागीर बेश्टो मागीर टायम पिड्यार जातालो आनी मागीर न्हू डब्बल आनी ट्रिब्बल काम वाडटालें. आतां न्हू मागीर कोत्ता तें उतरूय उजार करना. कितें चोयलें न्हू तेन्नाचें तेन्ना करून काडटा आनी तेन्ना करून न्हू आतां बरें पडलां की चड काम जायना. तेन्नाच तेन्ना सगळीं काम काबार जाता आनी अशें दिसता की कामूय उरोना, सगळीं कामां फटाफट जाता. हें सांसव जालें. आतां हांव कोडी घेता शिजो आनी न्हांवोंक वयता. तें आतां बाबा न्हांवोंक वयचे पयलीं हांवें सांसव दवरलेलें हें करून आनी न्हांवोंक गेलोलें. तो म्हणलें मागीर दुसरें हांवें वांटो हें कोता म्हणल्यार मागीर सांसव रेडी. सो अशें दिसता जपा जप मागीर न्हू काम जाताय, टायम पिड्यार जायना. आनी पयलीं हांव मागीर कोता म्हणटालें ती मागीर कामां डब्बल ट्रिब्बल आनी जातालीं आनी मागीर बेश्टी आनी बेजारसां जातालें. म्हणल्यार अशें काशेरूय जातालें आनी वाज येतालें मागीर काम करपाक, करूं जाय तें करूं जाय. आतां ना, आतां तेन्नाचें तेन्ना जाता. थँक्यू जिजस की तेणें म्हाका वाट दाखयली म्हूण. तेका सांगलें वाट दाखय म्हणलें, सगळें सारकें कर म्हणलें. सगळें सारकें जालें, सगळें सारकें आहा. सो आतां कोडी दवरता गॅसीर. हांव वयता बाबा बोल न्हू भितर तेका लागून. आतां नुस्तें ना आमकां, सॉसेजीस हाय, सॉसेजाची चिली फ्राय कोता आनी मागीर वयता न्हांवपा. सिटी ना आनी बाबा सॉसेज हांव हें करतलें. बाबा सॉसेज तोवतलें, उकडून तोवतलें आनी उकडूनूच चिली फ्राय करतलें. ओके, माशरान मेळटा तुमकां तें म्हणल्यार मिक्सर बिक्सर पुसता आनी आय डोंट नो मागीर मिक्सराची धुवपाची ना ती मागीर म्हणो जाल्यार न्हू ती चड जाताय. ती चड जपा दोन जप कोता आनी मागीर आयज सकाळीं ब्लॉग करून ना न्हू आतां केला. सो एक दोड जाता. यूट्यूब फॅमिली मेंबरान एक कमेंट घायलो आपल्या तुगे ब्लॉग्स बहुत दिसताय म्हणून. ब्लॉग कोत्ता पुशिता रॉ आसता म्हणून, रियलिटी कितें आहा तें हांव दाखयता म्हणून. तूं बहुत दिसता म्हणून थँक्यू. आनी ब्लॉग्स मातशे व्हडले कर म्हणून. सो आतां हांवें चिंतिलां मातशे ब्लॉग्स हांव व्हडले करतलें, 2 दिसांचे भाशेन अशें करतलें आनी एटलिस्ट 7 मिनटाचे येताय न्हू ब्लॉग्स म्हागेले. सो ट्राय करतलें 15 मिनटाचे वयरू घालूंक असो. ओके, सो 15 मिनटाचो वयर घालूंक जाय जाल्यार 2 दिसांचो एड करून घालचो पडटो म्हाका. सो 2 दिसांचे ब्लॉग कशें घालतलें करून. ओके, सो आतां बॅकअपाचेरूय हा न्हू. सो अप टू डेट येतले म्हागेले ब्लॉग्स मागीर तुमकां. सो मिक्सर जालो दवरलो जाग्यार, कोडी शिजोवन दवरल्या. बाबा मातशें चोवन येता, वचोन चोवन येता कामोदें मोदें कितें कोता खबर ना म्हणून ताका लागून. सो चोवन येता. चिली फ्राय करून कोता म्हणल्यार न्हू सॉसेजाची. सो हेचे तितून मिरसांगो घालून अजून कांदो हेंच घायला आनी मागीर थोडीशी कोडी केल्या सोवराक टोमोट घालून. ओके, ती मागीर चड दीस उरता आमकां दोगांक पूण ती चड उरता मागीर ताका लागून थोडी केल्या. बाबा न्हू सॉसेजीस काडून दवरल्या
हात जाल्यार कोत्तोले नाक जाल्यार बेश्टे म्हाजी गोंया पडटा मॅफी हांव सोदिना म्हाका खावचे पडटा आनी म्हाका लायक नाय त्यो सो तेका लागून जालें मागीर काम उदी सोडटा न्हांवपा आनी मागीर मेळटा गाय जावन न्हांवलें आनी आतां मुग दाखयता कितें कितें केलें तें रातीक जेवणां ओके तापोवन दवरला केला चिली फ्राय केला तापलें चिकन गाय सो आज जाल्यार इकरायचो डेयाचो ब्लॉग एंडींग घेता म्हणलें आनी आतां थंयला बाबाले ओके तूं एंडींग घेवंक ना जालो सो तूं पावपाक हांवें कोट्ट्यो घायलेल्यो सो त्यो कोट्ट्यो पेटोत ना सो हांवें सोडून दिल्या रोप बोप धुलो आयज राती कडेन धुलो थोडोसो धुलो आनी थोडो आसा म्हणल्यार आयज दिसाचो रोप धुलो हांवें मागीर आतां आयडन बी धुवन बेगीन सगलें हॉल जालो न्हू आंगो सो बाबा गेलो रोप धुवन जाणा मातशें हॉल जाल्यार पुरो तो काडून उडयता सो तो जाला आनी मागे बी नागा हॉल जाल्यार आयडन धुत म्हणलें सो तें बी हें केलें आनी मागीर गेलें आंबल्यांचें सांसव बरें जालां हायलें अशें मेळपी केन्ना हायना तेका लायक ना आयज तें सांसव आपल्याकूय घाल म्हणला लेक सो तें गायलें आयज तेणें बी हायलें सगलें बरें जालें आनी तितूंत कालूय एडिटींग आयजूय एडिटींग करून आनी अशें बरें हें करून दवरलो न्हू शेड्यूल करून दवरलो सो तें शेड्यूल आलोलें मागीर शेड्यूल पोतून कित्याक दिसा 2 कितें मोदें कितें केलें मागेलें सगलें म्हणल्यार बॉम्बे सोन हांवें कितें हाडलो तें एपार हांवें तो व्लॉग घायलो न्हू सो तितून न्हू बाब न्हू हाफ पेंटू न्हू हा ड्रेसा सो म्हणल्यार अंडरवेरा न्हू आहलोलो तो सो हांवें तें तितलें स्थितीत दवरूं ना तो आहा न्हू सो घायल तेन्ना म्हाका हें जावं ना मागीर काल तो ऑन एअर वयता न्हू विडियो म्हाका मॅसेज येयली की वायल भुरग्यांचें वायलंस जाता म्हणून सो तो म्हाका तो डिलीट मारचो पडलो सो मागीर शेड्यूल आलोला सगलो आलोला आनी हांवें ओपन लॅपटॉप ओपन करूंक ना शेड्यूल पोतून करपाक सो मोबायलाचेर कोत्तालें आनी एडिटींगूय हांव करूंक पावना कांय करूंक पावना सो चोया कशें कितें जाता तें आनी हांव खबर ना आयजो डेयाचो ब्लॉग केद दवरलो जाल्यार कितें जालें कांय खबर ना म्हाका सो पळोवया कहो जाता कितें जाता तें ट्राय करतलें 15 मिनटाचो ब्लॉग्स घालपाक चिंतिलां हांवें आतां 15 मिनटाचो ब्लॉग घालतलें सो बॅकअपाचेर आहा न्हू सो बॅकअपाचेर आहा तें डे टू डे येतलें येस म्हाका कोणें खबर ना ब्लॉग्स चोयता सगल्यांले पूण हांवें तो पार्ट चोवना आसतलो बॅकअपाचे ब्लॉग्स घायल्या म्हण अशें कितें म्हणलें हूंय म्हाकाय खबर ना हांवें चोवना त्या मनशाचो ब्लॉग आजुनूय कोण म्हणलें तें पूण म्हाका कोण तरी सांगिलां आयज जाल्यार घेवन बस म्हाका म्हणपाना म्हणलें कित्याक म्हाका तितू हें आहा की म्हाका बरी कोत्ता ती सो म्हाका म्हणपाना तशी ती म्हण म्हाका अशें आहा सो मे बी आनी कोणा कितें म्हणलें आसतलें बाब कावकान येयलोलो म्हाजी बुगली आतां सो रडटा तेगे आनी मॅफी गेले रातची न्हू दोगांयगे पडना मॅफी तेका तुका लायता आनी तो इरिटेट जाता सो चोयता पळयता ट्राय करता 15 मिनटाचो ब्लॉग्स करपाक तुमकां 2 दिसाचो एड करून 2 दिसाचो मर्ज करून 15 मिनटाचो कसो ब्लॉग करतलें आनी 11-13 मिनटां बाय दिसाचो जालो जाल्यार वेल एंड गूड ना जावंक ना जाल्यार 2 दिसाचो असो मर्ज करतलें ओके सो चोवया आयज व्लॉगिंगा काबार करता बाय